बेस्ट थिंग्स गी आमकां आनी एक फावटी पळोवचें आसा बघता. हांव हिलरी टेल्लीस वसयता न्हू हांगासर फोंडाचो मिस्तेर पळोवंक आयलो. कोयतावन राखून नासलो भोव अपुरबायेचें फिल्म. कोंकणींत एक असलें फिल्म अर्देच वरां कशीं गेली म्हणूनच कळोवना. जर कोणें पळोवना ताणें खंडीत जावन पळय जाय आनी कोणाक हो अवकाश मेळोवना. खंडीत जावन तुमी सुरसुरतल्यात कित्याक कोंकणींत असलें एक अपुरबायेचें फिल्म निजायके आनी एक फावटी पळोवया म्हूण बघता. जर हांगासरच खंय लागींसर आसा जाल्यार खंडीत जावन आनी एक फावटी टिकेट काडून येताच. देव बरें करूं. 33 years उपरांत टाकीसार पिक्चर पळयलें येतूळ 33 years आनी एक वसाय विरार आमची मुस्तान आयल्यान ते आनीक लोक आसा तिशीन केल्यार आनीक लोक येतलो म्हणून भरोसो आसा. बेस्ट मुवी कोंकणींत हांवें पळयल्ल्या प्रकार बारी बरी मुवी आनी स्पेशली शूटिंग केलां म्हज्याच गांवचें बर्नालचें. तर सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी वसा म्हजो गांव पळया आनी बरें मुवी बेस्ट मुवी पळोवन येया.